डेंग्यू निर्मूलना खातीर गोंयच्या आरोग्य खातें दीस रात एक करता, मात वर्साक 100 वयर तरी केशी मेळटात। जानेर ते जून ह्या 6 म्हयन्यांतूच डेंग्यूच्यो 80 केशी मेळ्ळ्यो। चडशे कन्स्ट्रक्शन कामगार। डेंगूक आळाबंद घालूंक सगळ्याच कामगारांची टेस्ट जावपाची म्हूण आरोग्य खातें म्हणटा। करिना तांचेर कारवाय। सो आय रिक्वेस्ट आमची कम्युनिटी रेंटाक दिया, तुम्ही रेंटाक दिया, पण पळयात की तांकां स्क्रीन केला काय ना। जितले मलेरिया केसीस मेळ्ळ्या तितले आमकां स्क्रीन करतनाच मेळ्ळ्या इन लेबर्स। सो दे आर कॉल्ड एज इम्पोर्टेड, दॅट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया। ह्या वर्सा अप टू नाव वी हॅव 0 इंडिजिनस केसीस अँड इन द लेबर वी हॅव अबाउट 300 ऑड। इतले इन्फ्लक्स येता गोंयान, इतली कन्स्ट्रक्शनां स्टार्ट जाता, लॉट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर projects are going on, so lot of influx is there. As of now, as per statistic, आता सध्या from January to June we have 80 cases, confirmed cases of dengue, आणि last year we had about 120. So we are better off this year, but आता काम आता चड विजिलंट आसचे पडटले। लायक आता जाल्यो आमकां ते मडगांवां थोड्यो जाल्यो, पणजी, चिंबेर, मागीर म्हापसा। So in this Kalangut, we got some cases. In this area, what we found somewhere in a migrant settlement area, म्हणजे migrant झाला। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।